ताळगावचे रॉयल हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस मारिया जिता आफोन्स परत एकदा वादात सापडल्या. फक्त थोमणो मारलो म्हूण 8वेंत शिकपी आपल्या भुरग्याक वायट तरेन बडयलो म्हूण रामकुमार जांगीर हो पालक पुलिसेंत पावलो. सुबह मेरा लड़का स्कूल गया और स्कूल में लाइट नहीं थी, तो मेरा बच्चा ने इतने बोला कि बिल पेंडिंग रहेगा इसलिए लाइट गई। तो बाद में मेरा लड़के को बेल्ट पट्टी से मारा, इसको लकड़ी से मारा है और गले के ऊपर पेन खोल के ऐसा काटा है। स्टील का रोड से मारा है, स्टील का पट्टी लेके पेट पे मारा है। मेरा बड़ा लड़का है ना, उसको भी मारा था। टीचर का नाम क्या है? मारिया अफोन्सो है, मारिया अफोन्सो। पणजे पुलिसांनी भुरग्याक वैजकी तपासा खातीर जीएमसीत व्हेलो आनी हेडमिस्ट्रेस मारियाचो जबाब घेतलो. मेडिकल रिपोर्टाच्या आधाराचेर पणजे पुलिसांनी ह्या प्रकरणात एफआयआर नोंद केला. 2014 गोवा चिल्ड्रन्स एक्टा खाला मारिया आड भुरग्यांक बडयता म्हूण 2 केसी रजिस्टर जाल्ल्यो. एके केसीत ट्रायल कोर्टान तिका सोडलो, जाल्यार दुसरे केसीत पुलिसांनी पुरावो ना म्हूण क्लोजर रिपोर्ट दिल्लो. ताचो कोर्टान अजून निर्णय घेतिल्लो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.